गिरीराज बाब, दोन मुद्दे आहेत. एक जो गिरीशान काढला तो मुद्दो की आयची घडये कशी परिस्थिती आल्या की गोंयकाराची आयडेंटिटी आमी दिसाक घरांतल्यान म्हाका दिसता घरां कोंकणी उलयतात आनी भायर सरतकीर आमी कितली कोंकणी उलयतात हो प्रश्न पडटा खूब फावटी व्यवहाराच्या हाका धरून. हे वोट बँक फक्त एका पक्षा पुरते मर्यादित ना. हे वोट बँक कसं जाला की प्रत्येक लिडरान आपली आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर आपली वोट बँक्स तयार करून दवरल्या. हाव डॅमेजिंग गिरीराज बाब डू यू थिंक दिस इज फॉर गोवा एज अ सोसायटी? म्हाका दिसता न्ही आमी जेन्ना पॉलिटिकल म्हणून विशय पळयता म्हाका दिसता पॉलिटिक्स इटसेल्फ इज चेंजिंग. आणि एक गजाल जी गिरीश बाबान खरी बऱ्या तरेन सांगली की आमी सगळे जबाबदार आसा, म्हणजे फक्त राजकीय पक्ष म्हणून न्हय. फाल्यां आमी जशें भाजी म्हणटा किंवा नुस्तें म्हणटा, कितल्या फावटी आमी त्या एका गोंयकारा कडल्यान भाजी घेता, जर ती 1 रुपया सुद्दां म्हारग आसत जाल्यार आमी फुडें वता आनी तो जर हिंदी स्पिकींग आसूं कोणूय आसूं आमी भाजी घेता. सो कितें जाता न्हय, थोड्या फावटी आमी आमच्या इंट्रस्टा पुरते पळयता. दुसरें, आज म्हजो इतलोच हें आसा की जेन्ना आमी स्टेट फूड राखता तेन्ना म्हाका दिसता गोंय कशें बऱ्या तरेन फुडें व्हरचें हें आमी पळोवंक जाय. पण आज जाता कितें, राजकारणा खातीर आमी जेन्ना वोट बँक पॉलिटिक्स म्हणटा आमी धर्माचेर आमी प्रांतांचेर इतली डिफरन्सिएशन करूंक लागला. फॉर एग्जाम्पल म्हणजे रेव्होल्युशनरी गोवन्स वोट बँकाचेर उलयता तें बरें आसा, पण म्हाका दिसता तांचो जेन्ना आमदार वचून सांगता की आपली खरे सपोर्टर लंडन आनी पोर्तुगीज पासपोर्टवाले आसा म्हणून, म्हाका दिसता तेन्ना वोट बँक तेय करतात. आज तो परत जेन्ना भायले भितरले करता तेन्ना तो परत एक वोट बँक तयार करूंक सोदता बाय क्रिएटींग फियर. म्हणजे स्टेट फूड जाल्ल्या नंतर तो आज विचारता स्टेट ऑफ एज्युकेशन. आज तुमी म्हाका सांगा एडेड स्कूल्स कितली आसा गोंयांत, आणि अशी एडेड गव्हर्मेंट फंडेड स्कूल्स कितली बाकीच्या राज्यांनी चलता. बाकीच्या राज्यांनी जेन्ना आमी हांगा जेन्ना प्रायवेट म्हणटा ते आर ऑल एडेड बाय द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा, पण भायर अशी स्थिती नासता. सो म्हाका दिसता ही जी फियर सायकोसीस आसा पळय, किंवा आज चलयो भायर वचूंक शकना, तो कोणाक तुमी दिशाभूल करता आनी कित्या खातीर. दुसरें, हांवें जशें म्हणलें की धर्मांचेर, म्हणजे आज गिरीश बाब म्हणटा तसो, पण आज जेन्ना एल्वीस गोम्स तांचो आज काँग्रेसीन आसा ताणें सांगिल्लें की प्रिस्ट्स इन गोवा एक्ट एज काँग्रेस एजंट्स म्हणून, जेन्ना तो आपण आशिल्लो. किंवा तुमचे फॉर्मर प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंग जेन्ना सांगतात की मुस्लिम्स हॅव द फर्स्ट क्लेम ओवर रिसोर्सीस इन इंडिया. म्हाका दिसता खंय तरी तुमी वोट बँक पॉलिटिक्स यू टेक इट सो फार. म्हजो इतलोच सांगपाचो मुद्दो आसा की आमी ह्या विशया कडेन एक गोंयकार म्हणून पळोवंक जाय आनी खंय तरी गोवन एंटरप्रेनर्सांक आमी सपोर्ट करपाक जाय. आज तुमी सगळे पळया, म्हणजे एमेझॉन, फ्लिपकार्ट, आमी कितले जाण एक बाबा मातशी सुद्दां म्हारग पडली जाल्यार गोंयकार शॉप ओनरा कडेन घेता. आज आमकां दिसता की ते काही गोंयकारांची शॉपां बंद जाता, पण आमकां जर मोबायल मेळत सवाय आमी जो रोबोटांनी ऑनलायन घेता. तर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी एक विचार करपाक. एक गजाल सांगता, जेन्ना लॉकडावन जालो न्ही तेन्ना गोंयकाराक पावलो. एक्झॅक्टली तो पसरकारच पावलो. एक्झॅक्टली तो सुपर स्टोर वालो पावलो ना, त्या पसरकारानच तारले आमकां आनी जेवण दिलां. आणि म्हाका दिसता ह्या गजालीचेर ही गजाल तरी आमकां याद उरपाक जाय. एक्झॅक्टली गिरीश बाब, गिरीराजन बरो पॉयंट काडलो. तो म्हणटा की वोट बँकाचो जेन्ना प्रश्न येता तेन्ना वेगवेगळे तरेची वोट बँक्स आसात. आज आमी मायग्रंट्साची वोट बँकाचेर उलयतात. तो म्हणटा फाल्यां तुमी रिलिजियस वोट बँक करतात, आरजी तर गोंयकारांचीच वोट बँक तयार करून आपल्याक मत दिया म्हण सांगतात. सो मागीर वोट बँकाच्या बाबतींत फक्त एकाच आस्पेक्टा कडेन पळोवन दोश कित्याक दिवप? जेन्ना पळय गोंय लिबरेट जालें तेजे नंतर ओपिनियन पोलाचो इशू जालो. जेन्ना स्टेट वोटाचो इशू आयलो तेन्ना पंतप्रधान राजीव गांधी हांणी प्रामुख्यान सांगलें की तुमी पयलीं भाशा ठरयात, राज्य भाशा ठरयात, आनी आमी तुमकां स्टेट वोट दिवपाक तयार आसात. तेजे नंतर आमचो राज्य भाशेचेर निर्णय जालो, झगडपाक पडलें, आनी आयज कोंकणी राज्यभाशा हेका मान्यता मेळिल्ली आसा. आतां कितलीं वर्सां जालीं स्टेट वोट मेळोन. आमी आजुनूय कोंकणी आमच्या मायभास जेका आमी म्हणटात तिका आमी न्याय दिवपाक शकल्यात काय? आयज कोंकणी अकादेमी आनी जे राज्यभाशा जे सगळे जे गव्हर्मेंटाचे डिपार्टमेंट्स आसात हांची परिस्थिती आजुनूय आमी इतलीं वर्सां जालीं आजुनूय आमकां तांकां एक फूल टायम डायरेक्टर दिवपाक शकले ना. हेजे नंतर राज्य भाशेचे जाले नंतर आमकां एक बरो व्हडलो एक फॅसिलिटी मेळ्ळी, ती म्हणजे गोंयांत जितलीं सेंट्रल गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंटां आसात त्या सगळे सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटान कंपल्सरी एक रिजनल पोस्ट आसता. प्रत्येक जाती बँक आसपाक शकता, पोस्ट ऑफिस आसपाक शकता, रेल्वे आसपाक शकता, एअरपोर्टाचेर आसपाक शकता, आनी तो पोस्ट अशें आसा की जाका रिजनल भाशा
म्हणजे तो गोंयांक आसल्यार ताका कोंकणी, तो जर कर्नाटका आसल्यार तो कन्नड स्पिकींग आसपाक जाय. पूण ह्यांनी हे पोस्ट जवळ जवळ 6,000 ते 7,000 गोंयांक आसात. पूण हे जवळ जवळ 70 ते 80% हे जॉब अजुनूय जे नॉन कोंकणी स्पिकींग जावन म्हणटा ते थोडे टू सम एक्सटेंट मराठी ते खंय तरी हाडटा, खंय तरी कोण तरी कोंकणी स्पिकींग ताका सर्टिफिकेट दिता आनी आयज सर्रास हे चल्लेलें आसा. सो काँग्रेस पक्षान जो सरकार चलयलो गोंयांक तो सगळ्यांक न्याय दिवपाचो चलयलो. म्हणजे खंयच्याच एक पर्टिक्युलर तुम्ही वोट बँक पॉलिटिक्स केला म्हणटात. नक्कीच केलें ना, खंयच्याच परिस्थितीन केलें ना आनी हेजे मुखारय आमकां करपाचें ना. जर काँग्रेसीक जर वोट बँक पॉलिटिक्स करपा आशिल्लें जाल्यार इंडिपेंडंट जातकर जेन्ना सत्ता काँग्रेसीन चलयली कॉन्स्टिट्युशना भितर आमी अशें करपाक शकताले की आज हिंदू देशांक मेजॉरिटीन आसात म्हणून हे हिंदू राष्ट्राचे हितून जे आयज बीजेपी पॉलरायज करून जे गोंयांकूय तेणी जवळ जवळ गेले 15-20 वर्सांक पॉयजन स्प्रेड केल्लें आसा तें काँग्रेसीन केल्लें ना. काँग्रेसीन सदांच सांगलां की हो देश सगळे लोकांचो. गोंय तशें पळोवपाक गेल्यार सामकें सेक्युलर. गोंयचो प्रत्येक मनीस तो हिंदू धर्माचो आसूं, तो मुस्लीम धर्मा आसूं, तो क्रिश्चन धर्मा आसूं, तो सदांच सेक्युलरिझम तेणें प्रमोट केलें. पूण बीजेपी ज्या पर्यंत पावले 2000 नंतर तुम्ही पळयलें जर वेगळे वेगळे घटना गोंयांक पळयल्यो जाल्यार तेणी एक वेगळो वोट बँक तयार करपाचो जो एक हेट करून एक पर्टिक्युलर धर्माक हेट करून आमगे गिरिराज बाब जेन्ना पर्सनली तेगेले सामको जो गोंयकार म्हणून तो एक्चुली सामको भितरल्यान सेक्युलर आसा पूण ज्या पार्टीची आयडियोलॉजी तो उलयता रिप्रेझेंट करता तेन्ना तो गिरिराजाचो रंग बदलतो म्हणटा तूं. ऑटोमॅटिकली ऑटोमॅटिकली बदलता. ओके. जेन्ना गिरिराज कडेन आमी पर्सनली केन्ना उलयता तेन्ना गिरिराज सेक्युलर दिसता. तो वेगळो जेन्ना तो गिरिराज. प्लॅटफॉर्माचेर येता हय. तेन्ना तो वेगळो गिरिराज. तो हेट क्रिएट ओके. करपाचे. that I'll go to Giriraj on that. But before that, Robert Bab, काँग्रेस म्हणटा की आमी वोट बँक पॉलिटिक्स केलें ना, बीजेपी करता. तुमकां पडटा? ना, हें आमकां पडत ना. कित्याक हें आमी पयलें सावन भुरगेपणा सावन पळोवन येयल्ले आहात. कित्याक आनी भायर आमी आमच्या सोबत दर एक कॉन्स्टिट्युन्सीक पळयल्यार हें सरळ कळोन येता दिसून येता की कितले नगर जुवारी नगर आनी हे उल्हासनगर आनी सगळे कारगिल्लां ही कोण केल्या तूं. आमी म्हणटा न्यू येयल्ले आहात. RGP म्हणटा जाली आतां 5 वर्सां येयले. पूण हें RGPन करून दवरलो सगळो वोट बँकू. डबल इंजीन सरकार चलोवपी मनीस कोण आहले. आतां लिबरेट जावन आमी 60 वर्सां जालीं जाल्यार डबल इंजीन सरकारान काँग्रेसीन चलयला डबल थिंगाय आनी हिंगाय गोंयाकूय डबल इंजीन आनी आतांचो सरकार डबल इंजीन चलयता जाल्यार आमच्या हातीन आजून सरकार पडोना जाल्यार हें कोणाक ब्लेम करतात. RGक ब्लेम करपाचो